नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावडेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। राशनाची चोरी थांबवूंक नागरी पुरवण खातें काडटा उपाय। राशन पुरवणेक जीपीएसाच्यो गाडयो। सोसायटीवाल्यांक स्कीम विजय म्हणटा सीएम जाला क्लीन चीट मिनिस्टर। प्रकरण चेपलें। काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत आयिल्ल्या कांय आमदारांक रोखडीच मंत्रीपदां आनी महामंडळां। नोकर भरती आयोगाक मंत्र्यांची नाराजी आसपाचो प्रस्नूच येना। सीएम म्हणटा कॅबिनेटानच पास केला निर्णय। लोकसभेचे वेंचणुकेत काँग्रेसीक बरे दीस येतले। प्लानिंग जालां। सीएलपीचे बसकेंत म्हादय, राशन स्कॅम, जेटी पॉलिसी, आयआयटी, मायनिंग, बेकारी, अपघात, अपात्रतेचेर चर्चा। दिगरपालच्या अख्तर रजाचो खून ताच्याच इश्टान। पयशांक लागून कर्म। पुलिसांनी उखल्लो केशींत आनीक कोण आसा काय म्हूण चल्ला तपास। गोयचे एडीसीक नॅशनल आउटस्टँडिंग एसआयडीसी पुरस्कार। राजस्थानाचे जोधपुरांत अध्यक्ष तानावडेन घेतलो पुरस्कार। हेर 4 असिस्टेड युनिट्स आउटस्टँडिंग उद्देजक। थोमण्यांनी उलोव नाका। कितें तें आपूण उलयता तशें स्ट्रेट फॉरवर्ड उलय। संसदाच्या गार्बेजीचेर ओपन डिबेट करची विजयाची दिगंबराक चॅलेंज। मापा पंचवाडी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटार क्लोरीन लिकेज। एक केमिस्ट 3 हेल्परांक फुगासांव दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांत एडमीट। फायर ब्रिगेडीन 3 वरांच्या ऑपरेशना उपरांत सुवात केली क्लियर। भारताचे पयलें प्रायव्हेट रॉकेट विक्रम एस आंध्राच्या श्रीहरिकोटासावन लॉन्च। प्रायव्हेट कंपनी स्काय रूट एरोस्पेसान केला विकसीत। भारतीय स्पेस कार्यक्रमाची नवी सुरवात, नवो इतिहास। इन्कम टॅक्स अधिकाऱ्यांक गोंय, बेंगलुरू आनी मुंबय रियल इस्टेट आस्थापनाचे निकतेच घाल्ले धाडींनी सापडली 1300 कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता। 24 कोटींची रोख, भांगर जप्त, 50 सुवातींनी धाडी। गोंयांत कल्चरल जिनोसायड चल्ला। आरजीचो आरोप। आवाज काडल्यार देशद्रोहाचो आरोप। झारखंडांत प्रायव्हेट सेक्टरांनी थळाव्यांक 75% आरक्षण। पोगो खंय तशेंच। नागरी पुरवण खात्यान राशनाची चोरी थांबोवंक उपाय काडल्या खरे, मात पायपलायनीत दुकानदारांची बायोमेट्रीक वापरपाची सवलत बंद केले उपरांत आतां कड्डण सोसायटी मेरेन जीपीएसाच्या गाडयांनी पावोवपाचो प्लान। टेंडर काडलां। सोसायटीवाल्यांक धंदो लावांत उरल्यार तड्डकां जावची ना म्हूण स्किमीचो प्लान। विजय म्हणटा सीएमान बसका घेवन प्रकरण चेपलें। म्हयन्याची 1 ते 21 तारीख मेरेन सोसायटी राशन दिता। 20 आनी 21 तारखेक सोसायटींच्या पसरकारांक आपले बायोमेट्रीक वापरून राशन दिवपाची सूट आशिल्ली ती सध्या खात्यान बंद केल्या। त्या उपरांत राशन कोटा नागरी पुरवण खात्याच्या गुदावांतल्यान सोसायटी मेरेन पावोवपाक नवी लिकेज प्रूफ यंत्रणा उबारपाचें चल्लां। राशन येरादारीक आतां जीपीएस ट्रॅकर। राशनाच्या येरादारीक नागरी पुरवण खात्यान नवें टेंडर काडलां। सध्या सोसायटीवाले राशन कोटा आपले गाडयेन गुदावांतल्यान उबारतात। ह्या फुडें खातें राशन सोसायटी मेरेन पावयतले। सोसायटीवाल्यांचो गाडयेचो खर्चय वाचतलो। गुदावते सोसायटी मेरेनच्या रस्त्यांचे जीआय ट्रॅकिंग करून दवरला। म्हाल हाड वर करपी गाडयांक जीपीएस सिस्टम आसतली। गुदावांतल्यान सुटिल्ल्या गाडयेक नागरी पुरवण खातें जीपीएसाचेर ट्रॅक करतले। सोसायटीक नागरी पुरवण खात्याचें राशन विकून फायदो उरना। जाग्याचे भाडे, पगार परवडना म्हूण असल्यो भानगडी जातात। कांय कडेन लोक आपले राशन दुसऱ्यांक विकतात जाल्यार कांय कडेन लोक सोसायटीवाल्यांकूच कमी दरान राशन विकतात म्हूण सुत्रां सांगतात। खातें सोसायटीवाल्यांचे प्रॉफिट मार्जिन वाडचे म्हूण नवो उपक्रम हातात घेवपाचे आसा।
मुख्यमंत्र्यान ब्रेस्तारा नागरी पुरवण खात्याचे अधिकारी आणि पोलिसांची बंगल्यार बसका घेऊन प्रकरण चेप्पाक सांगला म्हणून विजयाचो आरोप. चीफ मिनिस्टर रेजिडेन्सान मिटींग घेतल्या की पार्टीचे नाव पेड्यार जातले म्हणून आणि ते पचोवया म्हणून आणि ते आता पचले. पूण हाजो अर्थ आमी काडपाचें बंद जावचें ना, आमी काडीत रावतले आणि तो पचयत रावतलो. गोंयचे जनतेन दोळे उगडे करून पळोवंक जाय की सर्वसामान्य मनशाक जे हे मेळटा कितें तें जेवण मेळूंक जाय, धान्य दिवंक जाय अंडर द पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम, हे म्हणून कर्नाटकान विकूंक लागले आनी ताजेर पयशे करूंक लागले. शहाजान खंयी इनवॉल्ड आहा ताका रोखडीच क्लीन चीट मेळटा. हे मुख्यमंत्र्याक CM म्हणल्यार क्लीन चीट मिनिस्टर म्हणून नांव दिवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. काँग्रेसींतल्यान BJPत उडी मारपी कांय आमदारांक रोखडीच खातीं आनी महामंडळां मेळटलीं. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या आमदारांक मंत्रीपदां आनी महामंडळांची चेअरमॅनशीप येता त्या कांय दिसांत वाडटले. नोकर भरती आयोगाक मंत्र्यांची नाराजी आसपाचो खंय प्रस्नूच येना. मंत्रिमंडळानूच आयोगाक मान्यताय दिल्या. जानेरा सावन आयोगा सकयल नोकर भरतीक सुरवात अशें मुख्यमंत्री सांगता. डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदीजी, अमितभाई शहा, नड्डाजी हांचेर विश्वास दवरून ते आपल्या भारतीय जनता पार्टीन गोंयच्या विकासा खातीर, आपल्या मतदारसंघातल्या विकासा खातीर भारतीय जनता पार्टीत आयल्या. निश्चित रित्या तेंच्यांनी मिडियाकूय सांगलां. पण तो विशय बरोबर आसा हें सगळ्या जाणांक पटलें हाज्या उपरांत. म्हणून तर हांव म्हणटा की तांकां जर कितें दिवपाक जाय आसत जाल्यार थोड्या दिसांनी आमी विचार करून निश्चित रित्या कोणाक महामंडळ, कोणाक मंत्रीपद हो विचार करून दितले. बट एक गजाल म्हणजे 2 म्हयने पर्यंत सुद्दां म्हणजे आयलो आनी नाल्यार चवथे दीस मंत्रीपद घेतलें आनी कितें घेतलें अशें जातालें. बट हेज्या वयल्यान लोकांकूय पटलां आसतलें की भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून हे सगळे लोक भारतीय जनता पार्टीत आयले. हांव मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका सांगूंक ना. एक तर म्हाका सांगपाक जाय आशिल्लें कॅबिनेटाचें डिसिजन आसा, कॅबिनेटानूच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पास जाल्लें आसा. त्या खातीर जर कोणाक विरोध करपाक जाल्यार तेन्ना करपाक जाय आशिल्लो. आनी आतांय जर आसत जाल्यार ते मुख्यमंत्र्याक येवन सांगपाक जाय, भायर कित्याक सांगपाक जाय म्हाका दिसना. त्या खातीर अननेसेसरी संभ्रम क्रिएट करपाचो कोणी प्रयत्न करचो न्ही. सरकार क्लियर आसा. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे ताजो प्रोसेस सुरवात जाला. तेजी आयजूय एक मिटींग जाल्या. ओके. आनी ताजो म्हाका दिसता जानेवारी पर्यंत पयलो रिक्रुटमेंट प्रोसेस एडवर्टायजमेंट करून भरपा खातीर त्याची सुरवातूय जातली. म्हणजे तेजेर एग्जामिनर कंट्रोल तेजें ऑफिस, नवीन ऑफिस घेवप हेची सुरवात जाली. फुडल्या एक 15 दिसां भितर नवीन ऑफिस घेवन तितूर आपलें कामकाज जें आसा पळय न्हू हें सुरवात करतले. चेअरमॅन आनी तेजे बोर्ड मेंबर्स जे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या तेंच्यांनी आपलें काम सुरवात केलां. आनी ज्या पद्दतीन ज्या स्पिडीन काम सुरू आहा जानेवारींतल्यान पयलो प्रोसेस रिक्रुटमेंटाचो सुरवात जातलो. लोकसभेचे वेंचणुकेंत काँग्रेसीक बरे दीस येतले अशे तरेन प्लॅनिंग जालां. केपेचो आमदार एल्टन CLP बसके उपरांत उलयलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा CLPंत म्हादय, राशन स्कॅम, JT पॉलिसी, IIT सांगे, मायनिंग, अपात्रता याचिका, एक्सिडेंट, बेकारी आनी मेडिकल रिझर्वेशनाचेर चर्चा केली. अटल सेतूचोय इशू आयलो. आनी आमी मागताय बाबा प्रेसिडेंटा कडेन की ओले त्यो कमिटीज फॉर्म करच्यो आनी जेन्ना आतां येणारी जे लोकसभा इलेक्शन जातलीं आमकां सगल्यांक जे ब्लॉक्स केले तांकां आमी मोटिवेट करतले की ग्रासरूट लेवलारसून काम करून आमी दोनी नॉर्थ आनी साऊथ कशी जिखपाची हेजेर आमी विचार केला आनी हेजेर डिस्कशन जाला. Regarding the reservation of post-graduation level in medical and dentistry for OBC, ST and SC in Goa. The rising rate of the unemployment in the state. Important सारको म्हाका दिसता एक scam कशें दिसता. Wastage and pilferage of food grains under the Department of Civil Supplies. Fresh attempts by the Karnataka government for the Madai diversion. Was the JT policy by the tourism department. Then we discussed about the opposition to the IIT project at Sange, early resumption of mining, disqualification petition against 8 MLAs and fatal accidents due to poor road infrastructure and lack of monitoring system on road safety. Yes, we will give a memorandum to him on early Tuesday or Wednesday. We will go with the
memorandum and ask him to intervene. This is a long pending demand and it has to be fulfilled. चिंबेल जंक्शनाचेर जो फ्लायओव्हर कितली वर्सां जो पेंडींग आहा तो आय थिंक गव्हर्मेंट शूड डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल, कित्याक ते एक डेड ट्रॅप जाला थंय चिंबल जंक्शन. एंड ऑल्सो CLP has urged the government to fully commission the अटल सेतू, कित्याक ताचे सगळे आम अजून चालू जाल्ले ना. दिगरपालच्या अख्तर रजाचो खून ताच्याच इश्टान पयशांक लागून केला म्हणून स्पश्ट. पोलिसांनी थंयचो जनरल स्टोर चलोवपी संदीप गुप्त म्हणटा त्या बिहारीक धरला. ताका पयशांची गरज आशिल्ली. अख्तरा कडेन कोणाक दिवपाचे खंय पयशे आसा म्हूण ताका खबर आशिल्लें. ताणें पाठलाग करून दिगरपाली कालव्या कडेन अख्तराक मारलो. केशींत आनी कोण सामील आसा काय पळोवंक पोलीस तपास चल्ला. He was possessing his own cash and which he was supposed to distribute to certain people. This accused and deceased, they were close friends. So he knew that he was in possession of cash and accused was also in need of money, and that is why he took this highly deplorable step. So far the investigation reveals that he is the one who has committed all the crime. In any case, we are trying to identify if we had any more suspects. But if there are any developments, we'll let you know. The deceased was in possession of a bike, and it appears that the deceased went to that place of the incident on his own bike. Later, the accused, in an effort to destroy all the evidences, he parked his bike at a place around 2 to 2.5 kilometers from that place and left it unattended and disappeared. Ramnagar. गोंयचे ADCक नॅशनल आउटस्टँडिंग SIDC पुरस्कार मेळ्ळा. राजस्थानाच्या जोधपुरांत COCDCन दवरिल्ल्या खासा सुवाळ्यांत ADCचो अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन पुरस्कार घेतलो. गोंयच्या बाकीच्या 4 असिस्टेड युनिटांकय आउटस्टँडिंग उद्देजक पुरस्कार फावो जाला. वेगवेगळ्या राज्यांतल्या 50 उद्देजकांचो भोवमान. थोमण्यांनी उलोव नाका. कितें आसा तें आपूण उलयता तशें स्ट्रेट फॉरवर्ड उलय. फाटल्यान उलोव नाका. फातोड्डेचो आमदार विजयाची मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीक शिटकावणी. संसदाच्या गार्बेजीचेर मडगांवां ओपन डिबेट करची म्हूण विजयाची चॅलेंज. नॉलेज आनी हें तें ताजेर म्हजेर पॉयंट मारनाका. हांव असल्या हाका डिबेटीक ओपन तयार आहा. मडगांवान करुया डिबेट. मडगांव कितें आनी फातोर्डा कितें तें. 15 वर्सांत फातोर्डान कितें जालां आनी मडगांवान कितें जालां तें. मुख्यमंत्री आसतना करुया डिबेट. चल, हांव रेडी आहा तसल्या हाका. आनी तोंड मारूं नाका. डायरेक्ट नांव घेवन सांगचें हांव उलयता ते भशेन. अशें तें फाटल्यान हें बायजण करी नाका. स्ट्रेट उलय. सगळें फॉरवर्ड जातलें. रेमेडिएशन सगळे फातोर्ड्या म्हूण सांगून विजयान मडगांवची वोट बँक खंयची ती वयर काडली. And remediation began, and every gram of remediated inert material has gone into Fatorda. Nothing has gone into Madgaon till date. आणि तुका फुडें सांगता तो म्हणटा मडगांवची म्हाका नॉलेज ना म्हणून. आतां मडगांव म्हणल्यार कितें तें. मडगांव म्हणल्यार मोती दोंगर, मडगांव म्हणल्यार फकीरबान, मडगांव म्हणल्यार खारेबान, मडगांव म्हणल्यार गांधी मार्केट, मडगांव म्हणल्यार स्टेशन रोड. कितें तें मडगांव उलयता. रिंग रोड जो इतल्या वर्सां बंद आशिल्लो, हांव मंत्री आसतना हांवें क्लियर करून तो रिंग रोड केलो. कॉमान वचून कोणाकूय चॅक करा. मडगांवचे म्हाका खबर ना आनी हाका खबर आहा त्यो खबरी नाका. आमी एग्जामीक बसूंक ना. आनी एग्जामीक आमी 5-5 वर्सांन बसता पळय ते पास जाता आमी. आनी तूं तुजे बरोबर जो कोण डेव्हलपमेंट करतालो म्हणटा पळय ताचें हॅट्रीक जालें. पळपाचें, फेल जावपाचें. कसल्यो काणयो घेवन आयला. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. भारताचें पयलें प्रायवेट रॉकेट विक्रम S आंध्राच्या श्रीहरिकोटांतल्यान लॉन्च. रॉकेट प्रायवेट स्टार्टअप कंपनी स्कायरूट एरोस्पेसान विकसीत केला. रॉकेट 300 सेकंदांत अंतराळांत 110 किलोमीटर मेरेन उंच गेलें. भारताच्या स्पेस उपक्रमाची नवी सुरवात म्हणून केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग लॉन्चाक उलयलो. मोदी सरकारान अंतराळ खासगी उद्देगांक उक्तें केलां. 2, 1, 0. Event number 96 completed.
And we have a successful liftoff of Vikram S rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center, where the entire team is stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of max. And the totally intended trajectory is being followed. The present altitude is 75 kilometers. As we slowly go towards our target of crossing 80 kilometers and way beyond that, nominally we expect to be around 100 kilometers. Very many thanks to Honorable Prime Minister Modi ji, who has made this effort possible by opening up the space sector to public-private participation. It's also a major step forward to India developing its own space ecosystem and emerging as a frontline nation in the community of world nations. इन्कम टॅक्स खात्यान बेंगलुरू गोंय आनी मुंबय मेळून रियल इस्टेट आस्थापनाचेर घाल्ल्या धाडींनी 1300 कोटी रुपया मायज मोलाची बेहिशेबी मालमत्ता ताब्यांत घेतल्या. खेरीज 24 कोटीच्या भांगर आनी रोख सापडला. 50 मायज सुवातींनी 20 ऑक्टोबर आनी 2 नोव्हेंबराक इन्कम टॅक्सान ह्यो धाडी घाल्ल्यो अशें CBDTन जारी केल्ल्या कळोवणेंत म्हणलां. म्हापा पंचवाडी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटान क्लोरीन लिकेज जाल्ल्यान बोवाळ. थंयचो एक कॅमिस्ट आनी 3 हेल्पर फुगासांव जावन पडले. कुडचडेची फायर ब्रिगेड सुवातेर पावता म्हणसर तांकां मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेल्ले. 3 वरांच्या ऑपरेशना उपरांत फायर ब्रिगेडीन सुवात क्लियर केली. चौगांचेरय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात. 4:45 की रनिंग कॉलर आयलो कुडचडे फायर स्टेशनाचेर आनी कळयलें की एक क्लोरीन लिकेज जालें आनी ते सगळ्याक वास येता म्हणून. सो इमिजिएटली आमची कुडचडची गाडी थंयसर पावली आनी पावतकूच तेंच्यांनी पळयलें थंयसर इमिजिएटली की सगळो दोंगर कसो सगळी कडेन जाल्लो आसा. तेन्ना थंयसर एक 4 जाण तेंचे कडल्यान कळ्ळें की थंयसर पावना फुडें 4 जाण लेबर जे आसा पळय थंयसरले ते सफोकेट जाल्या आनी इनहेलेशन जाल्ल्या कारणान तांकां थंयसरल्यान प्रायवेट गाडयेन घालून तांकां नियर बाय हॉस्पिटल आसा पळय थंयसर तांकां घेवन व्हेल्या म्हणून आनी 4 जाण ते वॉमिटींग जाताले आनी मातशे सफोकेट जाताले आनी तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट चालू आसा. 4:45 गेल्ले जवळ जवळ 3 वरां सुमार लागली. तितून आमी डेक्कन फायन कॅमिकल लिमिटेड म्हणून जे ओल्ड गोवा आसा तांकां ह्या बद्दल कॅमिकल्साचें मातशी नॉलेज आसा म्हणून आमी तांकांय कॉन्टॅक्ट केले आनी ते इमिजिएटली त्या स्पॉटाचेर थंयसर पावले. एक कॅमिस्ट आसा भितर आनी बाकीचे जे 3 जाण आसा पळय ते तेजे बरोबर एसिस्ट करपी लेबर टायप तशें आसा. कित्याक ते 2 सिलिंडर आशिल्ले थंयसर. तो एक सिलिंडर भितरलो ते रोलर आहा थंयसर तांकां ते हालोवचें पडटा. ते हालयता आसतना तो तिची भितर पायपलायन आसा पळय ती फ्लॅंजीचेर पायपलायन तेंची थंयसर ती तुटली. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर कुडचड्यान साकून क्रिस्तानन पेडणेकर. गोंय कर्नाटकाचे शिमेर कर्नाटकाच्या पुलिसांनी गोंयांतल्यान चोरयां सोरो व्हरपी गाडी धरली. 83 लिटर सुमार लाखभराचो सोरो जप्त केला. गोंयच्या एक्सायज आनी पुलिशेक ही गाडी मेळ्ळी ना. काणकोणचे चेक नाक्यावेल्यान गाडी सुटली. कर्नाटक पुलिसांनी आडावन जप्त केली. दोनी गाडी आसा आमी फाटल्यान पळयता. ही गाडी पयर कर्नाटका पुलिसान सीज केल्ली. कर्नाटका एक्सायजीन सोरो घेवन वयताली आनी काल रातची ब्रेस्तारा रातची सीज केल्या. ही गाडी गोंयांतसून बेंगलोर टॉयलेट आयटम सॅनिटरी आयटम घेवन वयताली. हितून भितर लिपोवन ते सोरो घेवन वयताले. सोरो आशिल्लो सुमार 98,000 हो कर्नाटका एक्सायजीन जप्त केल्लो आसा. तशेंच गाडयेचो व्हॅल्यू आसा 8 लाख. वारंवार जी गोंयांतसून कर्नाटका वचपाची सोऱ्याची तस्करी वाडलेली आसा ती कित्याक लागून वाडल्या. न्यू इयर आतां कांय दिसांनी हेका लागून वाडल्या काय कितें दुबाव आसा. पूण ह्यो सगळ्यो गाडयो जापाची गजाल म्हणल्यार गोंयची गेटी वयल्यान येता आनी कर्नाटक एक्सायज धरता. सो कर्नाटक एक्सायजांतली तितली सोर्सीस पावरफूल आसा काय कितें अशी स्थानिकांची मत आसा. हांगचे स्थानिकाचें अशेंय मत आहा की गोंयची गेट आहा ती स्ट्रिक्ट चॅकींग जावची. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. गोंयांत कल्चरल जिनोसायड चल्ला. आरजीचो आरोप.
असल्या इश्यूचेर आवाज काडीत जाल्यार देशद्रोहाचो आरोप लागत म्हूण खंय कोण आवाज काडिना म्हूण आरजीचो फुडारी मनोज परब उलयला. झारखंड रिजर्वेशन इन प्रायवेट सेक्टर रूल 2022 येता. थळाव्यांक 75% आरक्षण. तें पळयल्यार आमचें पोगो बील खंय सारकेंच. आरजी मनोजाचो दावो. जेन्ना कल्चरल जिनोसाइड जाता तेन्ना स्टेट आनी तेंचे लोक आवाज जाता. सेम कल्चरल जिनोसाइड गोंयचेर जायत आसा. हेचेर कोण उलयनात. थोड्यांक दिसता आपूण हेचेर उलयलो जाल्यार आपूण एंटी इंडियन आपणाक टॅग पडटलो. सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल्स थोडे आसा ते ह्या गजालीचेर केन्नाच उलयना. कित्याक तांकां दिसता की हें उलयलें जाल्यार तांकां एंटी कॉन्स्टिट्युशनल एंटी इंडियन टॅग लागतलो आनी ताका लागून ते भिवन हे हेचेर भाश्य करिना नाजाल्यार तेचेर डिबेट करिना. तेंचे जशे बील आसा तशे सिमिलर बील आमचे आसा. आतां तितून लोकल रेजिडेंट म्हणल्यार कोण 1932 हे सगळ्यांक कळपाक जाय की झारखंडात 75% रिजर्वेशन आपल्या लोकलांक दवरला. आमचे हे जे बील आसा पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजीन बील लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता हे बील असेंब्लीत परते येतले. हे जे झारखंडात गेला तांकां आमी कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता. थंयसर बीजेपीचे एमएलए आसा तांकांय कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता की तुमी दाखोवन दिले की तुमी कशे तुमच्या स्टेटीक लागून तुमच्या जमनीक लागून तुमी थंयसर आसा आनी गोंयचे आमचे जे कशे आमचे जे आमदार आसा नाजाल्यार गोंयचो जो गव्हर्नमेंट आसा तो कसो एंटी कॉन्स्टिट्युशनल आसा एंटी इंडियन आसा एंटी गोवन आसा हे तुमी प्रूव्ह केले. मडकय नवदुर्गेची जात्रा मोठी उमेद भक्तिभावान जाली. जात्रेचो मेन उत्सव 2 दीस चलता. दुसरे दीस रथ, उपरांत उरता मांड आनी फेरी. देवीच्या रथाक दर्शनाक गर्दी. फातोडेर 5 रथ भायर काडटात. रातभर जागरण उपास. रथ जातकच लोक जात्रेक नुस्त्याचो बाजार करून घरा. मडकय नवदुर्गेची जात्रा. नवदुर्गेची जात्रा गेली कित्येक वर्सां आमी हांगा येता. जात्रे येवपाची अशी मोठी परंपरा आहे नवदुर्गा देवीची. आनी ह्या गांवच्या लोकांची जर पळयत जाल्यार एक मोठो उत्सव जो फातोडीचो रथ आदीचो उपास आनी एक हातून जे खाज्याची पुडी आनी सकाळचे फातोडीचे जो रथ नाचता नाचता अशी एक उमेद जाता की वयतले नुस्तें घेवन अशेंच वचपाचें. गेली आमचे हे सगळे दोस्त मंडळी न चुकता अशी कित्येक वर्सां म्हाड्डोळच्यान हांगा नवदुर्गे देवी सामके हजर रावून ह्या रथाची किंवा जात्रेचो आनंद घेता. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातेनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.